लोकांनी पंचायतीचेर चुकीचे आरोप केल्यात। दडे सावड्डेच्या रस्त्या संबंधी आमकां कसलेंच निवेदन दिल्लें ना अशें सावड्डे पंचायतीची सरपंच चिन्मयी नाईक हाणें सांगलें। रस्त्या कुशीक वाडिल्लीं झाडां कातरपाचें काम तशेंच पंचायतीक येवपी फंडांचोय आमी सारको वापर करतात, देखून पंचायतीचेर चुकीचे आरोप करचे न्हू अशेंय सरपंच नाईक हाणें सांगलें। दडे सावड्डे वाठारांत वाडपी अपघातांक लागून बुधवारा थळाव्यांनी हुस्को उक्तायलो। तशेंच रस्तो रुंदीकरण आनी अपघातांचे ब्लॅक स्पॉट आसात थंय सुरक्षा उपाय येवजण काडपा विशीं पंचायतीन तशेंच PWDन दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोपूय थळाव्यांनी केला। म्हाका सांगून दिसता की जे एलिगेशन्स करताय आतां ते एलिगेशना प्रमाणे म्हाका दिसता आमकां केन्नाय पंचायती वटेच्यान जेन्ना मेमोरंडम दिना ग्रामसभे कंडिशन तेणी काडल्या की बुश कटींग करपाचें तें आमी ऑलरेडी करता, खंयचें काम करना अशें म्हणून पंचायतीन केन्नाय दवरना। आनी जेन्ना आमी तेणें एलिगेशन केलें तेन्ना आमी पंचायती सेक्रेटरी विचारलें पयलीं कितें तें रोडा विशयी कितें PWD कितें आमकां मेमोरंडम दिल्लें सगळ्यांक जाल्यार सेक्रेटरीन जावं स्टाफान म्हाका केन्नाय कांय आतांय आनी हेजे पयलीं कांय पावलें ना अशें सांगिल्लें आसा। सो म्हाका दिसता ते तेंचे एलिगेशन जे ते करता ते एलिगेशन तेणी पळोवन करचें, कारण ते कांय एलिगेशन करता अशेंय सांगलें आसा की जो पंचायतीचो फंड आसा त्या फंडा प्रमाणे आमी कामूय करना म्हणून। जो तेणी पळय RTI मागून घेतला तो तेणी सारको वाचून पळोवपाचो, कित्याक तितून कामां आमचीं जीं जालीं आनी जीं जालना तेंकां म्हाका दिसता कांय प्रमाणांत तितून कांय कळ्ळें बी नासतलें, म्हणून जे फॉल्स एलिगेशन आसा ते तेणी करचीं न्हू। पूण जी एरिया आसा ती आमची वाठारां आसा आनी मागीर सावड्डे पंचायती वाठारां आसा आनी जो रोड आसा तो PWD आसा। जो रोडाचे विशय खंय आसा ते हांव PWD ऑलरेडी लेटर केल्लें, तशेंच जो आमचो स्थानीक आमदार आसा तेकाय हांव लेटर करतलें आनी ते विशयी जो तो प्लेस आसा जावं हेर खंयचेय प्लेस आसतले जे धोकादायक आसा तेंच्या तेंका एक सूचना म्हणपाक शकता ती तेंका दिवपाक लेटर करतलें। जर पळोवपाक गेल्यार जो सावड्डे पंचायत ते गुड्डेमाळ कोरान रस्तो अरुंद आसा आनी ती डेंजरस कर्व आसा, भरपूर कर्व आसा। आतां पयर जो एक्सिडेंट जालो म्हाका दिसता ते स्टाफ चॅक करप आसा, हेजे पयलीं ते एक्सिडेंट जाल्ले कडेन आसा। पूण कितें जाता अनेक वेळा की जे पळय लँड ओनर आसा ते एक तर आसना किंवा ते विलिंगली NOC दिवपाक सोदिना आनी तुमी जाणा आसतलें की जें एक्विजिशन जें आसा तें बंद आसा। आनी जर तर कोणी लँड ओनर जर विलिंगली जर तर NOC दिता जाल्यार PWD डिपार्टमेंट तें कट करता, पूण तो प्रोसेस जायना। म्हणून ही गोष्ट जी आसा ही अशी उरले कडेन आसा। म्हाजो तर रिक्वेस्ट आसा की हे जे स्ट्रेच आसा सावड्डे पंचायतीच्या गुड्डेमाळ आयज परत भरपूर लोकांनी थंय प्राण गमावले कडेन आसा। जर तर खंयचो भाटकाचो तर NOC दिना जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी गव्हर्मेंटान किंवा कलेक्टरान हेजेर स्वताहून मुखार येवन ही डेंजरस कर कापपाक खंयचो तरी कायदो हें करून ती कट करून घेवपाक जाय।